Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel. हांव सोजमोता तुमकां पार्ट 1 ऑफ नॉर्थ डेवन आनी कटलेट पाव रेसिपी दोनूय लायक जाले आसतले म्हूण. सो हो पार्ट 2 आनी आयज आमी सगळो एरिया एक्सप्लोर कोत्तले. द फिशिंग हार्बर, द क्वे, सेंट निकलस चॅपल, इल्फ्रा कोम, वुलकोम बीच सगळे आमी एक्सप्लोर कोत्तले. आनी हे सगळ्या जाग्यांक न्हू बरे इंटरेस्टिंग हिस्टॉरिकल मिनिंग्स आहा आनी ईच एंड एवरी वेदर द सेंट निकलस चॅपल, द वेरिटी स्टॅच्यू, ईच वन ऑफ इट हॅज अ मिनींग. सो हांव सगळे तुमकां शेअर कोत्तले. सो अ बीट इनसायड इन टू द हिस्ट्री वील बी ऑल्सो प्रोवायडेड. सो हो व्यू जो तुमकां दिसता न्हू तो फिशींग हार्बर, द क्वे म्हणटा. आनी हिंगा टिकेट कावंटर आसता फिशींग ट्रिप्साक. सो बेस्ड ऑन तूं कितल्या टायमाक वयता, वन आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 8 आवर्स, सो डिफरंट टायम पिरियड्स आसता आनी डिफरंट प्रायसींग पॉयंट्स आसता. आनी डिफरंट टायप्स ऑफ ट्रिप्स आसता, वेदर इट्स मॅक्रल ट्रिप्स, रीफ ट्रिप्स, डीप सी ट्रिप्स, इवन शार्क फिशींग ट्रिप्स. सो खूब ट्युरिस्ट हिंगा विजीट करता हो एरिया स्पेशली फॉर द फिशींग एक्टिविटीज. सो तुमकां कोणाक फिशींग लायक जाल्यार हो प्लेस अ मस्ट विजीट. सो तुमच्या बकेट लिस्टान बरोवन दवरा आनी हिंगा शुअरली ट्राय करा. आनी हिंगासरलें उदक न्हू इन UK, स्पेशली द बीच एरिया, इवन हार्बर्स लायक दीस, सारकें क्लियर वॉटर. कित्याक हिंगा सँडी बिचीस लेस आहा आनी पेबल बिचीस चड आहा. सो तुमकां वॉटर कलर सारको दिसतलो. सो हें उदक आमकां टर्कोयज ब्लूइश कलराचें दिसता. हो नेक्स्ट व्यू जो तुमकां दिसता स्टॅच्यू 66.5 फीट टॉल आनी ह्या स्टॅच्यूचें नांव द वेरिटी. आनी वेरिटी मिन्स ट्रू. सो हो स्टॅच्यू डेपिक्ट करता स्ट्रेंथ, वनरेबिलिटी, ट्रान्सपेरन्सी, जस्टीस एंड ट्रू. सो ते स्टॅच्यूच्या न्हू दोनी हातीन एक एक वस्त आहा. एके हातीन स्वॉर्ड म्हणजे स्ट्रेंथ आनी दुसऱ्या हातीन स्केल्स आहा म्हणजे जस्टीस. आनी बारीकसाणेन पळयत जाल्यार ह्या स्टॅच्यूचे लेफ्ट सायड आख्खो इंटॅक्ट आहा, वेरएज तेजो रायट सायड तेजो इंटरनल एनाटॉमी दाखयता. सो डेपिक्टिंग द ग्रोईंग फीटस एंड मदरहूड, दॅट इज लायफ, क्रिएशन एंड कंटिन्युटी ऑफ एक्झिस्टन्स. आनी मोस्ट इंटरेस्टिंग म्हणल्यार इतलो टॉल आसून पासून हो स्टॅच्यू लायटनींग आनी वेदर प्रूफ. सो अमेझिंग रायट. सो आमी आतां या एक्सप्लोर करपाक सेंट निकलस चॅपल, एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द हायस्ट पॉयंट ऑफ द क्लिफ. हो मातसो स्टीप आहा रस्तो टू क्लायंब, बट द व्यूज आर ब्रेथ टेकिंग. So finally, आमी on top of the cliff पावली आणि this is the Saint Nicholas Chapel and the amazing views. If you're a nature lover आणि तुमकां सिटी एरियाज चड लायक ना जाल्यार हो बेस्ट लोकेशन एक्सप्लोर करपाक. तो हो चॅपलाचो एंट्रन्स आनी हितून भितर क्रॉस आहा आनी त्या क्रॉसाकूय एक डीप मिनींग आहा. सो हांव तुमकां तेंय शेअर कोत्तलें. सो हो चॅपल न्हू डेडिकेट केल्लो प्रेयर्स म्हणपाक, स्पेशली फॉर द सेलर्स दॅट गो फ्रॉम द हार्बर. सो सेंट निकलस सेलरांचो पेट्रन सेंट. सो हो क्रॉस अशा एके जाग्यार प्लेस्ड आहा चॅपलान. तेच्या फाटल्यान तो विंडो आहा, तेजे रेज हिट जावन रिफ्लेक्ट जाता आनी जे सेलर्स पास जाता तेंकां तो त्या रिफ्लेक्शनाक तेंकां एक सेफ्टी आनी एंड अ होप की ते आपले हार्बराचेर पावले म्हणून.
So हांव एक poem read कोत्ता from L. Vickers, The Chapel on the Hill. The little chapel on the hill looks so bleak and bare, but oh, the tales that it could tell of history made there. The ray of light that shines from the tiny window gay gives safety to each passing ship and guides them on their way. I hear a family's laughter, see children run and play. There's washing wave on a line John Davy came to stay. 6 centuries of shelter my chapel gave so freely. Oh, how many people knelt here to thank our Lord most dearly. For lives they thought had finished when through the mist and rain a boat appears and thankfully the men are home again. Saint Nicholas abides here, his arms stretched out to calm. The angry waves that break there, he keeps them from all harm. O little chapel on the hill, I sit and listen and pray that God will always keep you safe for many and many a day. So मागीर आमी सकाळ देंवन एक धाकल्या शॉपान गेली थिंगा हे लायव फज प्रेपरेशन कोत्ताले आनी हांवें सम सी सॉल्ट आनी रम एंड रेझन फज परचेज केले फ्रॉम देम विच टेस्टेड वेरी गुड. सो मागीर आमी लागींच एक डिफरंट लोकेशनान वचोन एक धाकलो ट्रेक केलो आनी दिस इज द ब्युटिफूल व्यू ओवर वुलकूम. घरा येवन आमची स्टेपल मसाला चाय आमी पिली आनी रिलॅक्स करून बरो डिनर करून आमी डे 2 एंड केलो. ओके सो हांव समजता तुमकां हो पार्ट 2 नॉट डेवन ब्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून. सो तुमी करून म्हाका सांगा तुमकां ब्लॉग कसो लागलो तो आनी तुमकां कितें डिटेल्स जाय जाल्यार कमेंट डावन करा आनी हांव तुमकां ते डिटेल्स शेअर करतलें. ह्या विकार आनी एक म्हजो रेसिपी येवपाचो आहा चिकन मोमोज. सो सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी नोटिफिकेशन ऑन करा सो जेन्ना हांव पोस्ट करतलें तेन्ना तुका नोटिफाय जातलें. All of my previous videos I had received a lot of lovely comments from my subscribers, so I'm going to take a few shout outs today. And the first shout out is very special. It is for my dearest aunt Patsy Lobo. She's my mom's sister. She has always been motivating and supportive, makes sure to comment on all of my recipes, all of my videos, and she always appreciates my effort. So thank you so much, Patsy auntie. I call her Patsy mommy. So thank you so much for all your support throughout. And the others who have been supportive and who have commented down and shared their views and their love. So I'm going to take a few names and a few shout outs. So Debbie Moskrop, I'm not sure if I'm pronouncing it right, but that's how it was there. Melvin Carvalho, Rochelle De Silva, Vidushi Mishra, Valencio Fernandez, Pedro Cardozo, Nand Kishore, and there are a lot of others whose names I will be taking out in my next video. So if you have not subscribed yet, please do subscribe, like, comment and share, and please do join my family. Stay tuned as I'll be sharing more interesting vlogs, food recipes and videos.